वेस्टर्न बायपास रस्त्याचे काम पुराय जाला देखून लोकांक ह्या रस्त्याचो फायदो जातलो। लोकांनी समजून घेवचे की आमी लोकांक खातीर रस्ते बांदता, स्वता खातीर आणि मुख्यमंत्र्यांक खातीर न्हय। सध्या 1.3 किलोमिटराचो रस्तो स्टिल्टाचेर बांदलो। बाणावलेच्या शेतांतल्यान वचपी रस्त्याचो आनीक कांय भाग स्टिल्टाचेरूच बांदपाची थळाव्या लोकांची मागणी आसा। ह्या विशीं मुख्यमंत्री आणि भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राला कडेन उलयतलो। शक्य जालें जाल्यार शेतांतल्यान वचपी पुराय रस्तो स्टिल्टाचेर बांदया, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान बाणावलेच्या लोकांक आश्वासन दिलां। आमच्या डिपार्टमेंटान प्रपोज जर केला ते बेश्टे दोळ धापून करून नासतले, ते रिक्वायरमेंट आसतलो, लोकांची मागणी आसतली आणि म्हणून एखादी रोड किंवा एप्रोच रोड किंवा एखादी ब्रिज किंवा तुगेले कितें म्हणटा ते फ्लायओवर बी तशें कितें प्रपोज केला आसतलें वॉट एवर। सो यू आय थिंक थिंग इज लक्षात घेयात की लोकांच्या गरजेनुसार चीफ इंजिनियर जे ऑफिसां आसतात लोकांची जेन्ना मागणी करतात तेन्ना अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट घेतात। तितून कितेंय वयर सकयल आसलें जर जायत वी कॅन ऑलवेज मॉडिफाय दॅट। ना हांवें पळयलें तें आतां इस्टर्न बायपास इज अ पार्ट ऑफ इस्टर्न बायपास, वेस्टर्न बायपास ऑलमोस्ट जाल्लो आसा। ताका लोकांकूच सुविधा ही आमी शिरोडीच्यान येवन किंवा मुख्यमंत्री पणजेच्यान हांगसर ट्रॅव्हलिंग करचें ना, प्रवास करचें ना, करया स्टिल्साचें कितें आतां जे स्टिल्साचेर आयकय सादारणशे 1 किलोमिटर स्टिल्साचें करपाक केल्लो आसा। त्याच्या मुखारी समजा आनी थोडो करपाक जाय, पळोवया कशें करपाक म्हणटा ते। आय विल डिस्कस विथ हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर, PW मिनिस्टर काब्राल बाब आसा, उलोवन